मॅडम आयकपाक येता की तुम्ही इंडिपेंडंट रावपा खातीर तुमकां खुबशे महिलांनी हे केल्ले आसा, सजेस्ट केल्ले आसा. सो तुमचें कितें डिसिजन आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी? जेन्ना 2007 दिलीपाक भारतीय जनता पार्टीची तिकीट मेळ्ळी तेन्नापासून हांव दिलीपा बरोबर म्हणजे दिलीप परुळेकरा बरोबर काम करता आणि गेली 30-35 वर्सां म्हाज्याकून पयलीं ते काम करताले. पण जेन्ना तेंच्या बरोबर काम करतना म्हाका अशें जाणून आयलें की साद्यांतली सादी बायलां तांकां कॉन्फिडन्स दिवप, तांकां एका लेवलाचेर व्हरप आणि तांकां एक मुद्दम विश्वास दिवप, ह्या कारणा खातीर ती बायलां म्हाजे कडेन जोडून गेली. आणि ती बायलां आतां म्हणटा की भाभी जर समज तुम्ही भाई जर समज बसना, दिलीप परुळेकर जर समज बसना जाल्यार तुम्ही इंडिपेंडंट वचा, आमी 300-400 बायलां तुमच्या बरोबर आसतली आणि ह्यान फुडेंय आसतली. सो गेल्या वेळा जेन्ना हांवें हळदी मकर संक्रांतीचो पयर 14 तारखेक कार्यक्रम केलो तेतून 350 ती 300 बायलां आशिल्लीं. त्या प्रोग्राम जाल्यानंतर म्हाका तेंच्यांनी स्वताहून सांगलें की भाभी तुमचें डिसिजन कितें, भाईचें डिसिजन कितें. तर हांवें सांगलें की भाई म्हणजे दिलीप परुळेकर हे पक्षाक हें करपाक शकना, नाराज करपाक शकना. सो तुमी बसा, तुमी कित्याक बसना. सो तेंच्यांनी म्हाका कॉन्फिडन्स दिलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की तुमी बसा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. सो तुम्ही आता इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करतले काय खंयची पार्टेक हे करतले? ना, ते आमी योग्य निर्णय योग्य त्या टायमार घेतली तुमच्या माध्यमातून सांगतली. पूण कॉन्टेस्ट करपाचे कन्फर्म तुमचे? कॉन्टेस्ट करपाचे विचार करता आमी, कित्याक जर इतली बायलां आमच्या बरोबर आसा आणि जशें हांवें म्हटलां की हांव स्टेट सेक्रेटरी आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे, तेज्या तर्फे हांवें काम केलां. म्हाज्या मतदारसंघान गेली 2 टर्म काम केलां. म्हणजे 2 टर्म जेन्ना भाई दिलीप परुळेकर आशिल्ले तेन्ना काम केलां आनी जेन्ना दिलीप परुळेकर पडलो तेन्ना सुद्दां हांवें संपर्कान आसा, म्हणजे मतदारसंघान सही पंचायतीच्या संपर्कान आसा आणि हांवें काम केलां.